येवकार हांव भक्ती पै बाळगी सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। काँग्रेसवाल्यांचेर केलो लाठीचार्ज। आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपी फुडाऱ्यांक उखल्ले पुलिसांनी। बेरोजगारी आनी वाडटे म्हारगायेचो निशेध उक्तावपा खातीर काडिल्लो मोर्चा। ईडीसी पाटो पणजेच्या रस्त्यांचो धूप। गाडयो चलोवप जावन रावला कुस्तार। बेगोबेग दुरुस्तीची गरज। म्हापशा चोरांनी 32,000 मारलो हात। स्कूटरीचे डिक्कीत दवरिल्ले पयशे। सीसीटीव्ही कॅमेरेत टिपलो चोराक। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पाट्यावयल्या ईडीसीतले रस्ते गाडयो धांवडावपाक योग्य नात, जाल्यार राजधानीतल्या एंट्रन्सा कडेनच वेवसायीक केंद्रां आशिल्ल्यान नाइलाजान ह्या रस्त्यावयल्यान गाडयो धांवडावच्यो पडटात। हांगा खंयचोच महामार्ग ना वा पुलाचें कामय चालू ना, पूण रस्त्याचें वर्णन करप कुस्तार जावन रावला। हो गांवगिऱ्या वाठारांतलो रस्तो न्हय। हो रस्तो मळ्यातल्या कन्व्हेन्शन सेंटराचे कुशीक आशिल्ल्या पुला वयल्यान पाटो ईडीसीक जोडटा। म्हाज्या फाटल्यान न्यू आतां पाटो ब्रिज बांदला ते डायरेक्ट मळा साकून डायरेक्ट हांगा ईडीसी पाटो हांगा पावता। आयकर मागीर जीवन हे LIC त्या रोडान सारके भितर श्रमशक्ती सगळे हांगा पाट्यार हांगा पावता। तोच रोड आतां सगळो न्यू ब्रिज बांदला पळय। एक ब्रिज तो अजून कंप्लीट जावना तो जाला कंप्लीट, पूण रोड सारको ना, ते रोड अजून करूंक ना। त्याच रोडांतल्यान फुडें भितर मळा साकून भितर जाता आनी थंयसर वणके पडल्या। थंय वणके पडला लोकांक हांगाच्यान पणजेच्यान तेवटेन 4 व्हिलरार वयता म्हळ्यार तो सगळो 4 व्हिलरार थंयसर सगळ्याक हें जाला। 4 व्हिलर टू एज अ पेट्रोल पंप सगळो रोड काबार जाला। तो काबार जावन वयल्यान व्हडले व्हडले वणके पडलेले आहा। ते बी अजून कांय करूं ना PWDन। ते येता फाटल्या दिसान ते कितें करताले, बेश्टे ते हे डामर हेचे TCPचे येताले डामर घालताले तेजे। हो रस्तो ईडीसीक मुखेल बस स्टँडा कडल्यान जोडटा। पळयात ह्या रस्त्याची अवतिकाय। आंतरराज्य बस स्टँडा मेरेन आयकर कार्यालयांतल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान खड्डे स्पश्टपणान दिसतात। म्हाज्या फाटल्यान आहा हो आतां बस स्टँड। मुंबय हैदराबाद आनी कर्नाटका वयता ते बसी फाटल्यान व्हडले वॉल्वो बी ते सगळे बसी फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान आहा। तो बस स्टँड वता। बस स्टँडा भितर एंट्री जाता आसतना हांगा पळय केदो व्हडले हे जाला ते पळय, व्हडलो हे पडला, ते वणको पडला। तो अजून काय कोण काय हे करिना पळय। तांकां बसीवाल्यांक एक टर्न मारून बाटून भितर येता म्हळ्यार कितलो त्रास जाता। हेजेरूय लक्ष कोण अजून घालूंक ना। हांव श्यामचारी GOA365 खातीर पणजेच्यान। बेरोजगारी, वाडटी म्हारगाय, इबाडिल्लो कायदो आनी सुवेवस्था हाचे कडेन काँग्रेसवाल्यांनी बोट दाखयले। जाप म्हणून तांच्या आंगा खांद्यार दाणे पडले। पणजेच्या आझाद मैदानाचेर काँग्रेस फुडाऱ्यांनी बोवाळ घालपाक सुरवात केल्ली। युथ काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी इंडियन युथ काँग्रेसीचो अध्यक्ष BV श्रीनिवासांच्या फुडारपणा खाला निशेध आंदोलन केलें। देशांतली बेरोजगारी, वाडटी म्हारगाय आनी हेर प्रश्नांचेर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर तांणी बोवाळ घातलो। जाहीर बसका जाले उपरांत तांणी मुख्यमंत्र्याच्या आल्तीनावेल्या बंगल्या कडेन मोर्चा वळयलो। रॅली आडायतना गोवा युथ काँग्रेसीच्या अध्यक्षाचेर दाणे पडले। पळयात ते देखावे। काँग्रेसीच्या आंदोलन करप्यांक पोलीस अक्षरशः उखलून गाडयेत कोंबताले।
हालींच रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वावुरप्यांकय मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारले म्हण अशेंच उखलून व्हेल्ले. पळयात आयचे देखावे. हे घडणुके उपरांत युथ काँग्रेसीचो इन्चार्ज कृष्णा आलोवेरान लाठीमाराचे घडणुकेचो निषेध केलो. आमी शांतिकायेन आंदोलन करतले अशें ताणें म्हटलां. The protest was peaceful. It was raising the pain of the people of Goa. The protest was peacefully moving from Azad Maidan to the Chief Minister's residence. The Chief Minister of Goa has failed the people of Goa. He has destroyed jobs. He has destroyed people's savings and income. He has destroyed the environment of Goa. He has destroyed the safety and security of the women of Goa. He has destroyed the pride of the Goan people. It was against this destruction we strongly condemn the cowardly action to lathi charge the Youth Congress people who were raising the voice, who were raising the pain of the people of Goa. If the Chief Minister of Goa cannot hear the voices of the people, of the Youth Congress workers who are agitating for the people of Goa, then I would like to tell the Chief Minister, you step down or we will pull you down. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशें मार्केट सब यार्डांतल्यान इम्तियाज मकरंद हाचे दुचाकीच्या डिक्कींतल्यान अनवळखी मनशान 32,300 रुपया चोरले. इम्तियाजान हे विशीं म्हापशें पुलिशेन कागाळ नोंदयल्या. कामगाराचो पगार घालपा खातीर इम्तियाजान हे पयशे बँकेंतल्यान काडून हाडून आपले गाडयेच्या डिकींत दवरलेले. पयशे गाडयेच्या डिकींत दवरून तो यार्डांत भितर सरलो. उपरांत जर येवन पळयता जाल्यार डिकींत पयशे ना. चोरयेची ही पुराय घडणूक CCTV कॅमेरात रिकॉर्ड जाल्या. ही क्लिप ताणें सोशल मिडियाचेर व्हायरल केली, तशेंच पुलिसांकूय दिल्या. आयज पळयता आयज चवथीचो बाजाराचो सिजन आयजच्यान निकतो स्टार्ट जाता आनी आयज दुर्भाग्य म्हणजे आयज आमचे एक वेपारीन बँकेनसून विड्रॉ केलेले पयशे एक फार्मराची पेमेंट करपा खातीर ते स्कुटरीन दवरता थंय आसा आनी विदीन 2 मिनिट्स कोण तरी येता आनी चोरून घेवन गेलो. व्हिडिओ क्लिप तेजी मातसो व्हायरल आमी केल्लेली आहा आनी कोण जर कोणाक जर मेळटा तो जाल्यार धरपाचें. आनी एक्चुली पळोवपाक गेल्यार की यार्डान कमीत कमी दिसाक 4-5 फावटी पेट्रोलिंग जीप येता आमची. पुलिसाची फॉलोअप आसा पण म्हाका दिसता एक चोरांकी एक भंय असो उरूंक ना. सो एक भंय निर्माण करूंक जाय पुलिसांनी तेंचे. कित्याक की इतकी पेट्रोलिंग जावन म्हाका दिसता पुलीस म्हाका दिसता ते 1 वर पयलीं सुद्दां तेजे पयलीं पेट्रोलिंग करून गेल्लेले चोरी जावचे पयलीं. सो एक भंय असो उरूंक ना चोरांकी. सो तेन्ना एक रिक्वेस्ट की कितें तरी समथींग वी हॅव टू फॉलो अप. CCTV फुटेज बीन सगळे आसा. आतां आमी शेअर केला पुलीस स्टेशनारूय ते फुटेजी म्हाका दिसता तो मेळोन जाय. आनी इवन म्हाका दिसता एक रिक्वेस्ट सगळे ट्रेडरांकी आनी आमचे गोंयकारांकी हें सगल्यांकी की एक मातशें अलर्ट रावपाचें. कित्याक एक म्हयन्या पयलीं सुद्दां तसो एक इन्सिडंट जाल्लो आहा, चोरी जाल्लो एक स्मॉल अमावंट जाल्लो पण ती जाल्ली पण आतां दीस इज द सेकंड टायम. सो एक आमची रिक्वेस्ट आमकां गोंयकारांकी की चोरी चोरपाचें काम करतले, पुलीस आपलें काम करता जूज पण एज अ इंडिविज्युअल आमी आमची केअर घेवपाक जाय, मातशें अलर्ट रावपाचें. म्हाका दिसता चडसो म्हाका दिसता ही चोरी ही वोंट बी द फर्स्ट टायम. म्हाका दिसता पयलीं केला आसतली हाणें. कित्याक की नॉर्मली कशें आतां आमी वयता बँकेन वयता आनी विड्रॉ केले डिकीन दवरता, बँकेनसूनच चोरी जाल्लेली आहा भायर. सो सेम फिगरां केल्लेली आहा. कित्याक की जर पळयत फ्रिक्वेन्सी विदीन 1 मिनिट ही चोरी जाल्लेली आहा. डुप्लिकेट चावी वापरल्या चावी कितें तरी यूज केला थंयसर तेणें. सो दे आर प्रोफेशनल्स. चावी म्हाका दिसता तांकां सारकी टॅक्नीक खबर आहा कशी ओपन करपाची ती. सो डुप्लिकेट चावी अशी म्हणचो ना
बट दे हॅव यूज समथींग, तेणें कितें तरी यूज केला. एक रिक्वेस्ट, आमचे युनिफॉर्मान भोंवताच पुलीस, एक रिक्वेस्ट की तेंचे सिविलान भोंवपाचें, सिवील कपड्यांचे कळचें ना तांकां की चोरांकी कोण आहा तो, आनी एक वॉच दवरपाची आनी मातशी फ्रिक्वन्सी वाडोवपाची. एक रिक्वेस्ट आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. भाईडवाडो कोरगांवां मंगळारा आवाळ्याचें झाड पडलें. सुदैवान कोणाकूच मार लागूंक ना. 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायिल्ल्यान झाड पडिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. घडणुकेची माहिती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून झाड कातरून लोकांक वाट मेकळी करून दिली. आम्ही सध्या भायडात आहा, भायडात व्हरल्या पॉयंटाचेर ते एक चिंचेचें झाड, आवळ्याचें झाड पडल्या. ते आमी ते काम कोणाच केल्लें आहा, ते कटिंग काम चालू आहा. ते क्लियर करून मागीर आमी आनी दुसऱ्या घरा पोला वयता. वारो आनी पावस गेला, पावस जोरदार पावस जाता आनी सगळे कडेन वारो झाडां पडलेले आहा. हे झाड मरे भायडवाडा कोरगांव आनी झाड आवळेचं झाड आहा. देवाचो पेड हाडला, पेड होपळा झाड वीक जावन झाड पडला. गोवा 365 खातीर कोरगांव पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आदीच दुष्काळ, तातूंत 13वो म्हयनो अशें सद्याक गोंयच्या बेकार तरणाट्याचें जालां. 10वी पास आसूं वा नापास, कुवेट वचपा खातीरची फी इंडियन एम्बसीन हे फावटी 45,000 वाडयल्या. कोरोनाच्या काळांत काम धंदो ना म्हणून कुवेटाक वचपाक सोदतल्या भुरग्यांक पिळपाचो हो प्रकार नावेलकारांचो एकवटान म्हटलां. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी ही रक्कम उणी करची ताणें मागला. आदी खंय SSC फेल भुरग्यांक इमिग्रेशन फी 15,000 रुपया आसली. पास जाल्ल्या कडल्यान फी घेनासले. आतां पास जाल्लीं भुरगीं आसूं वा नापास, इमिग्रेशनाची फी 45,000 वाडयल्या. हे फी दर वाडीचो नावेलकारांचो एकवटान निशेध करतना ही फी काडूनच उडोवची अशें मागलां. पळयात ते कितें म्हणटात ते. भाव नायलकार आतां गोंयचे हे कुयट जे वयताय तेंचे आज बरो प्रॉब्लेम जालो. कित्याक पयले SSC आहले इमिग्रेशनाक पयस बरोवंक पडटाले आनी SSC ना जाल्यार SSC आसल्यार पयस बरोवंक आहले आनी SSC ना जाल्यार तांकां 15-20 हजार आहलेले. आज कितें जालां, SSC आहाय तांकांय पयस बरोवपाक पडटाय आनी SSC ना तांकांय पयस बरोवंक पडटाय आनी ते जाल्यार डबला जाली. आतां तेमी 45,000 एक्स्ट्रा बरोवंक पडटाय. पयलीं गोंयच्याक पयलीं 15,000 आहलेले, आतां 45,000 बरोवंक पडटाय आनी ते पगार कितले 100 KD वर्साचा उणें म्हळ्यार एक 25,000 जाताय. आतां हे 25,000 मध्ये आमी आतां 1.5 लाख ते आमकां मागताय. 1.5 लाख हे जायन आनी पगार कितले 100 KD. आतां हे KD लागून आतां ना जाल्यार आमकां कितें करपाचें, हे भुरगीं जे भायर वयताय तांकां आतां आनी कांय ऑप्शन ना. हेचो आमकां इतके बारेक दीस येयले हे कोरोनाचेर आनी हेजे आमचो नाशतो वयले आनी पयस चोरप. हे गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर लक्ष दिवचें. 10 वर्स काम केलें हांवें कुवेटून, म्हळ्यार हे पयलें ते भाशेन आहलोलें. SSC आहा ताका फ्री आहलोलें आनी भितर SSC कोण आहा तांकां हो रूल लायला आनी हो प्लीज हो रूल सरकारान काडपा जायो आनी ह्या भुरग्यांक बेकार आहा तितल्यांक बाबा हे कामां वचपाक तांकां एक चान्स दिवपा जायो. एक कोणी कोरोना पॅन्डेमिका खातीर हे भुरगे हरशीं बेकार आसात. तितून भितर रीण काडून जर आतां वचपाचें केलें जाल्यार तांकां आनी 45,000 हे भरपा पडल्या. पूण तेणी आज नावेलकाराचो एकवट जो प्रेसिडेंट आसा जॉर्ज बारेटो आनी हेणे आज मागले कडेन आसा की सरकारा रिक्वेस्ट केला प्रमोद सावंत की तुमी मातशे वयर एम्बसी सांगून हे जे पयशे जे एक्स्ट्रा पडटात ते तुवें बंद करचे आनी ह्या भुरग्यांक गोंयचे ना जाल्यार हेंकां हांगा जॉब कोण दितलो. गोवा 365 खातीर नावेल सावन रमेश नायक रावत. गोंयांतल्या कांय सुवातींनी 11 सप्टेंबर मेरेन गजगशीत पावस झडटलो. कांय कडेन कमी चड प्रमाणात ताची उपस्थिती लाभतली. पावसा बरोबर फुडले 5 दीस वारोय वरा फाटल्यान 40 किलोमीटर ह्या वेगान व्हांवतलो. राज्यांतले तापमान चडांत चड 29 जाल्यार उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 7 ते 11 सप्टेंबरा मजगती गोंयांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगाच्या वादळी वाऱ्या सयत घसघशीत पावस रोखतलो. वाऱ्याचो वेग वराक 60 किलोमिटराचेर पावूं येता.
नुस्तें मारप्यांनी ह्या काळात खोल दर्यांत आपल्यो बोटी सोडच्यो न्हय, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.